Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. मामरेथावन भायर सरून ते दादले सोदोम दिश्टी पडटा थंय गेले आनी तांकां वाट दाखोवंक आब्राम तांचे फाटल्यान गेलो. सर्वेस्परान चिंतलें आब्रामाचें व्हडलें राष्ट्र जातोलें आनी ताचें नांव घेवन संवसारांतलीं सगळीं राष्ट्रां आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. म्हणटच हें हांव करूंक वेता तें आब्रामाक लिपोवन दवरूं. आपल्या भुरग्यांनी आनी कुटुंबान प्रमाणीकपणान आनी नितीन सर्वेस्पराची वाट सांबाळूंक ताणें हुकूम घालच्याक हांवें ताका विंचून काडलां. हे भाशेन आब्रामाक आपणें भासायलां तें सर्वेस्पर घडोवन येशें करतलो. तर सर्वेस्परान म्हळें, सोदोमाची आनी गोमोराची बोबाट भोव व्हड, ताचें पातोक भोव व्हड. मुजेशी बोब पावल्या त्या पोरमाणें तांणी खरेंच तें सगळें केलां ओ ना तें पळोवंक हांव सोकला देंवतलों. हाची खबर हांवें घेवंकूच जाय. ते दादले थंय थावन सोदोमाचे वाटेन गेले, पूण आब्राम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. ताचे बोगलेक वचून ताणें म्हणलें, खोट्या बराबर प्रमाणीक मनशांचोय तूं खरेंच इबाड करतलोय. शारांत घडये 50 प्रमाणीक मनशां आसतीत. खरेंच हांचें तूं निसंटोन करतलोय. ह्या शारांत आसलेल्या 50 मनशांक लागून तें शार तूं वाटावचो नाय. असली वस्त करूंक चिंतिनाका. खोट्यां बराबर प्रमाणीक मनशांकूय मारप म्हणल्यार प्रमाणीक आनी खोट्याक एकेच तरेन वागयलोले भाशेन जालें. असलें करूंक चिंतूकूच नाका. आखे प्रितुमेचो मनसुबीदार नीत करचो ना. सर्वेस्परान म्हळें, सोदोम शारा भितर 50 प्रमाणीक मनशां म्हाका मेळ्ळ्यार तांचे खातीर हांव सगळ्या गांवांक बक्षितलो. आब्रामान जबाब दिलो, हांव धूळ आनी गोबोर जावनूय सर्वेस्परा मुखार अशें उलोवंक फुडें सरतां. घडये 50 5 जाणां उणी आसतीत. 5 जाणांक लागून आख्या शाराचें तूं निसंटोन करतलोय. ताणें म्हणलें, ना, थंय 45 मेळ्ळ्यार हांव निसंटोन करचो ना. आब्रामान आनीक एक पावट म्हणलें, घडयेक तुका 40 मेळटीत. सर्वेस्परान म्हणलें, ह्या 40 खातीर हांव निसंटोन करचो ना. आब्रामान म्हणलें, हांव आनीकूय उलोयन जाल्यार म्हज्या सर्वेस्पराक वायट दिसचें ना म्हूण पातयेतां. थंय घडयेक 30 आसतीत. ताणें म्हणलें, ह्या 30 खातीर हांव निसंटोन करचो ना. आब्रामान म्हणलें, सर्वेस्परा लागीं आनीक उलोवंक हांव फुडें सरतां. थंय घडयेक 20 आसतीत. सर्वेस्परान जबाब दिलो, ह्या 20 खातीर हांव निसंटोन करचो ना. आब्रामान म्हणलें, हांव आनीक एकूच पावट उलोयल्यार म्हज्या सर्वेस्पराक वायट दिसचें ना म्हूण म्हाका भरवंसो आसा. घडयेक थंय 10 आसतीत. सर्वेस्परान म्हणलें, ह्या 10 जाणां खातीर हांव शाराचें निसंटोन करचो ना. आब्रामा कडेन उलोवन जातच सर्वेस्पर गेलो आनी आब्राम आपल्या घरा परतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब
सोर्वेस्पोर सगळोच कोनवळाय आनी माये मोग. ओतम्या म्हज्या सोर्वेस्पोराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान, काळजान आनी सोकतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सोर्वेस्पोराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कोदींच विसरूं नाका. जबाब सोर्वेस्पोर सगळोच कोनवाळाय आनी माये मोग. तोच सगळे तुजे ओकमान बक्षिता. सगळ्या वायटाक ओकोद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवळायेचो मुकूट घालता. तो तुजें जिवीत देण्यांनी भरता. गरुडा पोरी तुका नव्यान तोरणे पिरायेचो करता. जबाब सोर्वेस्पोर सगळोच कोनवळाय आनी माये मोग. सोर्वेस्पोर कोनवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट कोन पेटोना. ताचें काळीज काकलुतीचो थेवो. ताचो क्रोध सोदां उरता तसलो न्हय. तो सोदांकाल राग धरून रावचो ना. जबाब सोर्वेस्पोर सगळोच कोनवळाय आनी माये मोग. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास्त लायना. आमच्या गुन्यांवांचे फावो तें फारीकपण मागिना. प्रितुमे परोस सोर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्या थंय ताचो मोग. जबाब सोर्वेस्पोर सगळोच कोनवळाय आनी माये मोग. उद्गार. तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात, पूण आज तरी देवाचो ताळो तुमी आयकात. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपणा भोंवतणी लोकांच्यो उरपोंजी पळोवन जेजून दर्याचे पेलेतोडी वचूंक लायलें. तेन्ना एका धर्मशास्त्र्यान लागीं सरून ताका म्हळें, गुरुजी, तूं वेशी थंय, हांव तुज्या फाटल्यान येतलों. आनी जेजून ताका सांगलें, कोल्यांक धोली आसात आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक घोंटेर आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तकली तेंकूंक खंयच सुवात ना. ताच्या शिसां भितरल्या एकल्यान ताका म्हळें, पयलीं म्हाका वचून म्हज्या बापायक मातयेक लावन दी. जेजून ताका सांगलें, तूं म्हजे फाटल्यान ये आनी मेल्ल्यान तांकां आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावन दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ हांव शाराचें निसोणटोण करचो ना. उत्पत्तीचें पुस्तक 18 वळ 30 आनी 2. नियाळाक आधार. आवयचो एकलोच पूत तो. क्रिकेट खेळटाना ताच्या हातांतलें बॅट सुट्टा आनी लागींच आसलोल्या एके मर्सिडीज गाडयेचेर पडून गाडयेचो फुडलो हारसो फुट्टा. गाडयेच्या धोनयांक बरोच राग येता. ही खबर भुरग्याच्या आवयक कळताच ती येता आनी गाडयेच्या धोनयाशी पांयां पडून माफी मागता. पूण तो धोनी पोलीस कंप्लेंट करतलो म्हूण सांगता.
आवय ताचे लागीं विनोदी करीत रावता आनी आखरेक तो त्या भुरग्याक बोक्षिता. आयच्या पयल्या वाचपांत सोदोम आनी गोमोराच्या लोकांच्या पातकांक लागून देव तांकां खास लावंक फुडें सरता. पूण मोइजेस त्या लोकां पासत देवा लागीं विनंती करीत रावता आनी आखरेक देव आपलो निर्णय पाटींग घेता. जायतीं आमचीं भावां भयणां पातकांत जियेतात. थोडीं आदारलोल्या पातकांक लागून निराशी जालोलीं आसात. थोडीं बोगसोण्याक आशेतात. असल्या आमच्या भावा भयणांक आमी बोटां दाखोवचे सुवातेर तांचे पासत मागप हो जावंक जाय आमचो हुस्को. तांचे पासत आमी देवा लागीं मागुया. निराशी जालोल्यांक भरवंसो दिवया. पातकांच्या गुलामपणांतलीं सुटूंक आमचो आदार दिवया. आमचें प्राचीत आनी दडवून पातक्यांच्या मोन बदलोवपा खातीर भेटोवया. आमच्या जण एकल्यांचो जिवितांत थाराव जावंक जाय. म्हज्या खासगी मागण्यांतल्यान प्राचीत करून सर्गी आनी संवसाराच्या बापा, जसो तूं काकोतीवंत आमी काकोतीवंत जायशीं कर. आमच्या खासगी जिवितांतल्यान मागण्यांतल्यान प्राचीत करून कोश्टवतल्यां पासत मागूंक आमकां शिकोय. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share, and subscribe to support this ministry. God bless you.